फोंडा सांताक्रूज किड्स नेस्ट शाळे लागसार कुर्तडकर अपार्टमेंटांतल्या एका फ्लॅटाक उजो, सामान खंय पुराय लासून काबार। जेन्ना आमी डोर ओपन केले पयले ती फूल डार्क आसले, फूल स्मोक एक्झॉस्ट जातालो फूल भितरल्यान। इमिडिएटली आमी बीए सायड घालून भितर गेले पयले की सगळ्या रुमांनी धुंवर भरलेलो आसा आनी एक रुमान उजो पेटा बेडरुमान। इमिडिएटली आमी फायर ब्रिगेड ऑफिस स्टार्ट केली, सद्या उजो ऑलरेडी बंद केल्लो आसा। रिटा खातीर स्मोक येता तो सद्या आमी रावन क्लियर करता। कालच्यान ती म्हणटा कित्याक फ्लॅटाचे बाकीचे जे ओनर आसा बिल्डिंगेन जे रावता लोक ते म्हणटा कालच्यान इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जायत वतलें। इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पॉयंटार येयले पूण तांकां तो फॉल्ट मेळना आलो कितें तरी। तो काल एक मोबायलूय कितें डॅमेज जाला, चार्जिंग लायल्लो तो, आनी आयज सकाळी ही घटना घडली। फायर में आग लगा था, इसके लिए वो लाइट सब बंद करके वो नीचे आया, अभी दरवाज़ा बंद करके नीचे आया। तो ये आपको कोई रहता था वहाँ पे? नहीं बंद था, वो बाहर रहता था। तो बहुत दिनों से बंद था? नहीं आते जाते थे, मतलब ओके। तो बाहर गए थे, बंद था। तो क्या वजह क्या ऐसा लाइट ने मैप को लाइट का ये हुआ था, फ्लक्चुएशन हुआ था, हाँ। कम जाना हो रहा था, उसकी वजह से फैन शॉर्ट सर्किट हो गया। आता पयलीं लायटीची प्रॉब्लेम जाल्ले, लायट 2-3 वरां लायट नासलेली, ते लायट तेमी करेक्ट केली, मागीर तेंचे भितर फ्लॅटा भितर कितें शॉर्ट सर्किट जालें। आमच्या लोकांनी कितें करपाचें, समज कोणी समज लायट बंद करून भायर वयता जाल्यार सदांच मेन ऑफ करपा जाय, कित्याक ऑटोमॅटिकली एसी चालू जाता, तेंची एसी चालू जाल्ल्यान ऑटोमॅटिकली एसीचें शॉर्ट सर्किट जालें, शॉर्ट सर्किट जावन सगळो ऊज लागलो। एक 1.5 वर लागले तांकां हो सगळो उजो जो आहा आटोपान हाडपाक, आनी सद्या उजो जो आहा कंट्रोलान आहा। जवळ जवळ कितलेशेच फ्लॅट ह्या कुर्तडकर विंगान आसा, पण सगळे फ्लॅटांचे लोकांक पयलीं खाली केले, सगळ्यांक बेजमेंटाक हाडले, आनी तेज्या उपरांत ऑलरेडी तेंच्यांनी जो उजो आहा तो आटोपान हाडलेलो आसा। प्रेसिडेंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू।